नाडकर्णी सर, हांव तुमचे कडच्यान सुरवात करता. सरकार म्हणटा की आमी आतां जुलयाक सावन करया आनी कळाव नाका. डू यू थिंक हांव फाटली सगळी प्रोग्रामां एक गजालीन सुरवात केल्या, आर वी प्रिपेर्ड का म्हणून? थंयच्यान सुरवात करया मागीर मुखार या. 2020 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आयलें आनी रोखडेंच आमच्या सरकारान जाहीरय केलें की आमी फुडल्या वर्साच्यान लायतात म्हणून, म्हणजे 21-22 ह्या वर्सा. आनी त्या खातीर तांणी एक परिपत्रकय काडलें आनी तें परिपत्रक आशिल्लें की पूर्व प्राथमीक भुरग्यांचें वय जें 2.5 वर्सां आसा तें 3 वर्सां केलें. 21-22 ह्या वर्सा 3 वर्सां जालें, पूण दुसऱ्या वर्सा परत आशिल्लें तशें 2.5 वर्सां केलें. आनी परत अंदूच्या 22-23 वर्सा परत आशिल्लें तशें 3 वर्सां केलें. म्हणजे एक प्रकारचें निर्णयांत आनी कार्यवाहीत जे पळय सातत्य जाय तें सातत्य सरकाराचें दिसना. मुख्य म्हणल्यार राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरणांत गोंयच्या शिक्षण खात्याचेर व्हडली जबाबदारी आसा. कारण स्पश्ट सांगपाचें जाल्यार आमचें खंयचीच गोश्ट जाग्यार ना, वेगवेगळ्या स्तराचेर जाग्यार ना. आनी हाका कितें हें सरकार जबाबदार किंवा हो सत्तेर आशिल्लो पक्ष जबाबदार अशें न्ही. गेल्ल्या 25-30 वर्सां पासून तें सगळें चलना. म्हत्वाची गोश्ट जी आसा ती म्हणल्यार आमचे कडेन पूर्ण वेळ संचालक डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन गेल्लीं 25 ते 30 वर्सां ना. अशे परिस्थितींत आमी जर राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण चालीक लायतले जाल्यार म्हत्वाचें म्हणल्यार आमी ठरोवं जाय आमी खंयच्या वर्साच्यान कितें सुरू करतले. तातूंत कोणाचोय प्रेशर आयलो म्हणून बदल जावपाक जायना. त्याच बरोबर जेन्ना आमी तें इम्प्लिमेंट करतले तेन्ना ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज कितें जाय. बरोबर. आनी ह्या सगळ्याक पयशांची तरतूद सरकारान करची पडटली, कारण पयशा शिवाय कांय जायना. आनी हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा टू प्रिपेर अ रोड मॅप टू डिसायड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज अँड अकॉर्डिंगली मेक प्रोविजन फॉर फायनान्शियल एस्पेक्ट. अत्यंत महत्वाचें. ऑस्कर सर, तुम्ही शारदा मंदिरा सारखी गोंयांतली नामनेची शिक्षणीक संस्था चलयतात. वॉट आर द प्रॅक्टिकल, हांव डिफिकल्टीज म्हणना, बट एटलीस्ट प्रॅक्टिकलिटीज ऑन ग्राउंड वेन नाव गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड दॅट दे आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम जुलय, and whether educational institutions across Goa are prepared to meet this deadline? Yeah. हांव नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी जेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान कमिटी केल्ली, आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट कमिटी. आमी 11 जाण कोण आसले अंडर द चेअरमॅनशिप ऑफ मिस्टर शिरोडकर. नो वन न्यू वॉट एक्चुअली द थिंग वॉज टू बी इम्प्लिमेंटेड. बिनाकात सगळें प्लॅन जातलें. Then they said 21-22. In 20, they decided about new education policy. We had meetings, we had various committees and all that. म्हूण जेन्ना बेजीक टॉपीक येयलो कितें आमी न्यू बदल करतले तें गरजेचें. आय सेड म्हाका प्रश्न आहा. तुमी आतां नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी म्हणटात. पयले सुवातेर एकदम बरें जालें. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी दे हॅव इन्क्लुडेड एलिमेंटरी एड्युकेशन एज पार्ट ऑफ द एड्युकेशन. एकदम बरें. आय एम व्हेरी हॅपी विथ दॅट. कित्याक यू नो दॅट एज बिलो 5 is a very crucial age. You know, children are able to grasp and understand very well. Learning excellent. Kithen tum idea they show to them, they are able to do it. And I was very happy that they into it. 21-22 temlale 21-22 we will implement elementary. That is a foundational program. 22-23 will be doing organizing program for the teachers. बरें जालें. In 22-23 they said we'll have 10th standard exams preparation. And मागीर 23-24 12th standard and then higher education. आज देखून कोणाक खबर ना कितें तें. I was facing big problem in Sharda Mandir because large number of parents come from different states. In Delhi, it was 5 years for the child to be in the first standard. In Goa, it was 5.5 as on 31st May. In Chennai, it was 6 years. So, Jadna,
Delhi-son IAS officers and te yetale inga an admission sikutale. I said I can't take your child because as per the rule, the child has to be 5.5. You request the government to change. Government could not do it because it had to be passed in the assembly. Issue zalo. Then I suggested to them in the committee first meeting, we have to formulate a national date where throughout India they follow that line. Yeah, that one date is One followed date. across the country. Across the country. Yeah. No one is doing. In Delhi, they cut off date was 31st April. Now they extended it another 3 months. In Maharashtra, our neighboring, they made from 1st January to 31st December, the entire year for the children to be admitted in that class in the nursery 1, 3 years. If a child completes 3 years in that academic year till December, the child should be in the school. Yeah. In Goa, I don't know whose idea, from 31st May, they made it 3 years to 1st June. Now there are large number of children who are born on 2nd June. Yeah. So what is their future? Yeah. They waste 1 year. And you know that in our country, that competitive spirit is there. Everyone wants to provide the best of education. Keeping a child at home is a waste. Just because of a government regulation. Government regulation. Yeah. I letter gaily into the government because a lot of parents came and requested me. So along with the parents, I said, let us follow what Maharashtra is following. Let us follow New Zealand, Finland countries are following exactly like this for the whole year. Our school starts in June. So any child who joins in June should complete 3 years from 1st January to 31st December. This request is pending with the government. I don't know, I hope better sense prevails. Yeah, at least this is a great opportunity to put these things in order.